महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता Service for the necklace unnecessary photo का सड़गोल किलो सड़का किलो त्याच्या पवित्र नावाने मला तो मागतानी विशेष करणे या ख्रिसमसच्या संक्रमिताद्वारे त्या विशेषचा अभिषेक आणि या वेळेला विशेषचा या बाबाच्या पुत्राच्या पवित्र आत्म्याची आम्ही स्तुती केली आणि आराधना केली त्याचे वडवी व्यवसाय त्याला मान केली घर मान त्याला देऊन आमचे सगळे कुटुंब आमची आवड बघू आमची भाव बहिणी आणि आमचे जीवित या वेळेचे समर्पण कर देऊन त्यांची सुद्धा आराधना केली आणि त्याची स्तुती केली Sonia Jesu Aradan Tuka Moja Jesu Aradan Tuka Sonia Jesu Aradan Tuka Moja Jesu Mahima Tuka Sesna Sesna 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 आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पाराक्लीता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पराक्लीता महिमा तुका सस्ना सस्ना 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 Hallelujah Hallelujah Worship you Lord Hallelujah 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 Hallelujah
Hallelujah, 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 Hallelujah. Worship Lord, praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना. सगळे घट्ट ताळयो पेटून जेजूक आमी स्वागत करया. घट्ट ताळयांनी, व्हडल्या ताळयांनी, संतोषान. सगळे आमी उबे रावया. आज प्रत्येक जावन तुमचे खातीर मागणें करूंक अवकाश दिला. आज विशेष तरान तुमचे खातीर ही वचना खातीर विशेष हे मागणें आमी समर्पण करून दिता आसतना देवाची काकुळटा आनी देवाची कृपा आनी देवाचो आदार तुमचे तें तुमच्या जिणे पर्यंत तें पावतलें आयचें मागणें. देखून पवित्र आत्म्याक स्विकार करच्या पयलें आपोस्तलान आनी मरियमायन जाल्यार 50 दिसांचें ध्यान केलें. 50 दीस मागण्यांत करशिल्ले. ताचे उपरांत तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो. देखून तुमी मस्त तयाराय केल्या तुमच्या ह्या प्रत्येक जावन तुमी क्रिस्म घेवंक पवित्र आत्म्याची मागणी घेवंक तुमी तयार करते आसात. तातूंत एक व्हडली तयाराय ही जावन आसा. सुमया मुखार रावन सुमयाक आमी स्तुती करून ताका अर्गां दिवन ताची सकत आमी मागून घेवची आनी आमचें मुखलें जिवेत कितलो तुमकां फुडार कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत जिवंक आसा ते दळमसर हे मागणें तुमकां काम येतलें. देखून विशेष तरान तुमी बऱ्या तरान घट्ट ताळ्यान ताळयो पेटून देवाची स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया. कित्याक किर्तनाचो ग्रंथ सांगता येदोळ मुसर आमकां देवान राखला. सर्गार तावन तो आमचेर दिश्ट घालता आनी तो आमकां राखून व्हरता. देखून खाळो कातावन आमकां लिपोवन दवरला. उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलां. तो देखून सरेस्पर देवाचें उतर सांगता 139 किर्तनांत 13वें वाक्या म्हजें अंतरंग तुवें घडलां सर्वेस्परा. आमचें सगळ्यांचें अंतरंग देवान घडलां आनी आवयच्या उदरी ताणें आमकां रचलां. देखून सगळीं कामां म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय, म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा दावीद राय. देखून आमकांय देवान आवयच्या गर्भांत तावन रचलां आनी आमकां रूप दिलां, आमकां नांव दिलां आनी सुरक्षीत आमकां एकदमसर राखलां. हें सगळें देवाचें काम जावन आसा. देखून आनी एक व्हडली जबाबदारी देव तुमकां दिवंक येता. ह्या संवसारांत समाजांत फिरगजेंत वाड्यांत आनी तुमच्या कुटुंबांत तुमी वावर करूंक आसा. मुखल्या दिसांनी त्या पवित्र आत्म्याद्वारे बरोवन देवाचे सेवेंती तुमी युवसांनी येवंक आसा. देखून विशेष तरांनी आयच्या आराधनान तुमच्या खातीर आमी समर्पण करून तुमच्या खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. देखून सगळीं ह्या वेळार आमी देवाची स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया. ताळयो पेटोवन घट्ट ताळयो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो,
काळजान तुका घेतलो तुळस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुळस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो 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 पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुळस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो स्वामियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, glorify, mighty God. Worship you, Lord. Shizaradan tuka Papa. Aradan tuka Shizaradan tuka Povitratmya. Mahima tuka Papa. Mahima tuka Jesus. Mahima tuka Povitratmya. Hoglap tuka Papa. Hoglap tuka Jesus. Hoglap tuka Povitratmya. Jai Jai tuka Papa. Jai Jai tuka Jesus. Jai Jai tuka Povitratmya. Hosanna tuka Papa. Hosanna tuka Jesus. Hosanna tuka Povitratmya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Woodland, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून देवाचे उतर सांगता तुम्ही मुखल्या दिसांनी तुमच्या जिवितांत तुम्ही एग्जामाक बसतना या तुमचे खंयच्याय इंटरव्यूक तुम्ही येताना
देवाचे उतार तुम्ही उडास दवरा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 जो सवंजेल 14 अध्याय 20 आनी 6 वाक्य. हे वाक्य तुम्ही बाय अटकन तुमचे कडेन दवरला कित्याक तुमकां रेवलेशन दिवचो देव. देवाचे उतार सांगता बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो तुमचे सवय सदांकाल आसतलो आनी जें कितें तुमी शिकल्यात तें तुमच्या उडासाक हाडटलो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वरती बसावनी इव जनानो तुमच्या मतीन दवरा. तुमच्या जिवितांत सदांच तुम्ही बायाड करा आनी बायाड करून दवरा. जॉन 14:26 जो सवांजेल 14 अध्याय 20 आनी 6 वाक्य. जेजू बसयता देव तुमकां एक पवित्र आत्मो दितलो आनी तो तुमचे सवय सदांकाल आसतलो आनी जें कितें जेजून आमकां शिकयलां आनी तुमी कितें सब्जेक्ट शिकतात तें तुमकां सगळें उगडासाक हाडटलो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक बाबार्थान मागोवंक सुरू करा आनी सदांच इल्लोसो वेळ बायबल वाचूंक सुरू करा आनी देवाची स्तुती करूंक सुरू करा. एक अर्ध घंटो तुमच्या जिवितांत सकाळींचे देवाक दिया. ते दाळ तुमचे जिवितूच रुपांतर जाता दुसऱ्यांत कित्याक तुमकां देव सांबाळटा आनी राखता आनी सगळ्या जिवितांत तुमकां कितेंत सलवणी येनातले बरी जेजू तुमकां राखता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. वडल्यान हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून आमी देवाची स्तुती करची. देवाकार गांधी देवाची स्तुती करतना देवाची आमी महिमा दित आसतना ताचे सकत आमचे थंय देवण येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कशें आपोस्तल आनी मरी माय एका वयल्या रुमांत देवाची स्तुती करतना तांचेर पवित्र आत्मा देवण आयलो. कशें पावल आनी सिलास जैलांत बंदींत आसतना तांणी राती स्तुती करतना तांचेर पवित्र आत्मा देवण आयलो आनी जशें शिसांचेर आपोस्तालांचेर आजुनी मस्तू युवजनांचेर आमच्या जायतीं युवजनां आमचे संगत आसात मँगलोरांत सगळ्यांत तो पवित्र आत्मा काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाची स्तुती करया. देवाक अर्घ दिया आनी एक बरेंशें गीत आमी गावया सम्याक आनी अर्घ आमी दिवया आनी ताची स्तुती करया. तालिया बेटो. गट्ट तालिया बेट्या संतोषाक. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया. 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 सियोनाच्या निवासान बोब मारा. सियोनाच्या निवासान बोब मारा. कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा. कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सियोनाच्या निवासान बोब मारा. सियोनाच्या निवासान बोब मारा. कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा. कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. तालिया बेटो संतोषाक. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता. रडतेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता. रडतेल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता.
बारादीक वचन आमचे तो वावयता बारादीक वचन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सुकनातल्या झरींतल्यानी तळुदाक पियोंक आमकां तो लाभयता सुकनातल्या झरींतल्यानी तळुदाक पियोंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणात दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोद जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 हरगा तुका जेजो महिमा तुका जेजो हबळ तुका जेजो वंदन तुका जेजो वैभव तुका जेजो समयाचे जागा जाल्ल्या सर ही वजना तुका समर्पण कर दिता जेजो तांचे खुटाम तुका समर्पण कर दिता जेजो तुजी दैविक सकत तांचे थंय वाळय समया जेजो तांच्या मुखला फुडार तांणी बांदून हाडून तांचे एज्युकेशन संपूर्णताय पावोवंक तांकां बरी कामां बरो फुडार तांकां मेळच्या खातीर तांचे कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कर जेजो वायटाचे सत्य सगळे तुटून पडून दी हर एक वायट सकत खंयच्याय रितीन ह्या भुरग्यांक दस्त जाल्यार तुज्या पवित्र नांवान ती तांचे तां पयस सोसून दी आनी सुटका मेळून दी हर एकल्याक जेजो आशिर्वादीत कर म्हण मागता जेजो दैविक सकत तांचे थंय देवण येवन दी गुरे करे जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी 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 वर्शिप यू लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एगडी बोर दोळे तुमचे दांपा दोनी हात तुमचे काळजाचेर दवरा क्लोज युअर आयज keep your both hand in your chest surrender yourself to the Lord now तुझें एज्युकेशन तुजो मुखलो फुडार तुवें कितें गोल तुज्या जिवितांत आसा कितें जाय जाय म्हूण तूं चिंताय जेजूक समर्पण कर दी तुका ल्हान व्हड केल्ली ती तुजी आवय बापाय एक घडीभर समर्पण कर दी जर तुका भाव भयणी आसा जाल्यार तांकां एक घडीभर समर्पण कर दी तुवें शिकप शिकचो तो संस्थो तुजी फिरगज तुजो वाडो तुज्या कुटुंबाची समर्पण कर देवी आमची कुटुंबां हृदयक जावन ह्या माडंतर फिरगजीची सर्व क्रिस्ती कुटुंबांक आमी समर्पण कर देवी आनी दैवीक सकत पवित्र आत्म्याची सकत हर एका कुटुंबांनी देवण येवं दी
कितें देवाक मानवनांतलें आसा कुटुंबांनी तें सगळें पयस वचूं दी. बापान रोयनातलेली हर एक झाडां हांव हुमटून काडटलो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. ही सगळीं बापान रोयनातलेली झाडां आमच्या ते आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आसा जाल्यार ती सगळीं जेजू ती हुमटून काडून दी. आनी सगळीं तुमकां खंयची पिडा शिडा आसा जाल्यार या तुमकां शिकोवंक कश्ट मारता जाल्यार खंयची वायट संवय तुमकां आसा जाल्यार जावंक पुरो त्या मिडियाद्वारे मोबायलाद्वारे खंयचेय वायट तुमी पळयलां जाल्यार एक घडीभर समर्पण करून दिया. ताचे ताण सुटका सोडूंक प्रयत्न करा. कित्याक तांतूं जिवीत मेळना, तांतूं जिवीत बिघडटा, पाड जाता जिवीत. सगळें समर्पण करून दिवया. तुमकां मौन आसा जाल्यार तुमचें जिवीत सुम्याक समर्पण करून दिया. आज तो जेजू तुमच्या जिविताचेर कंट्रोल कान घेवन दी. तुमकां जाणवाय दिवन दी, सरकीची जाणवाय दिवन दी, पवित्र पुस्तकाची समजोणी दी दी, बरें शिकप जोडूंक मतीक उजवाड दिवन दी आनी बरो फुडार तुमकां फावोसाव दी म्हणून मागा. देवा सरसीन आयल्यार कितेंच गुणे पडना, बगार तें सगळें पवित्र जाता आनी जें कितें आमकां जाय ताचें की वर्त्या मापान देव आमकां दिता. देखून एक घडीभर आमी सगळें समर्पण करून दिल्लें जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिवया आनी दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. अशें उक्ते दवरया आनी जेजूचेर एक दिस्त घाला. सक्रामेंतांत खरोच जेजू आजार आसा. ह्या जेजूक तूं सांगा, तूं मात्र म्हाका पुरो जेजू म्हज्या जिवितांत, दुसरें कितेंय म्हाका नाका. सगळे जेजू थंय रावल्यार जेजूच्या उतर सांगता पयलें तुमी सोदा देवाचेर, आज हर एक संगती हांव तुमकां दितलो म्हणटा. देखून ह्या गिताद्वारे आमचें सगळें समर्पण करया आनी त्या मजतदाराक आमी आपणावया. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. सगळी वटल्यान सांगया, नीस मात्र साकू. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ಜಯ ಧ್ವಜವು, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾ ರೋಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ.
ನೀಸಾಕೆನಗೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆನಗೆ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ उजव्या हाताच्या वैर Hallelujah, 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 Amen. Thank you, Lord. Let your fire flow, Lord Jesus. Touch each and every one, Lord Jesus. The Spirit of God, come down and anoint each and every one, Lord. ये पवित्र आत्मा तुझे बोलिए और एक लक्षण तुझे बोलिए, Lord. आराधने 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kalzanta onar gandia. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Lord. We praise you for your glory. Jesus, we love you, Lord. Praise the Lord. देवाचे उतार आम्ही थोडे वेळ ऐकूया. त्याच्या उपरांत आम्ही तुमच्या खातीर पिशवेली मागूंक आमी येतल्या. इकडे बर बसया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगलाप तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, मान तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो तशेंच म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो, तुमी फाटल्या साबार दिसांतून पवित्र आत्म्या विशयान शिकोवन सायल्यात. पवित्र आत्म्याची फळां, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुमी शिकल्यात. आनी आज आतां आनिकी गुंडायन देवा बापान बसोवच्या त्या सोमे जेजू क्रिस्तान बसोवच्या त्या पवित्र आत्म्या विशयान आमी आनिकी शिकया. जुवांचो वांजेल 14 अध्याय वाक्य 15-20 भक्तीपणान आमी ऐकूया. जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक पवित्र आत्मो बसयता. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सोबे सदां काळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखयना, पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथांबरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो तशेंच मोगाच्या युवा जाणांनो, हांगासर आमी पळयलें जेजू आमकां सर्वांक पवित्र आत्मो बसयता. पवित्र आत्म्या वरवीं कितें जाता? जेजून हांगासर सांगलां, पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचें हाजरपण आमच्या काळजांत येता. पवित्र आत्म्याचें वर्तें तेणें जावन आसा. 33 जण तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आयिल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्त आसता. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आयल्यार कितें जाता?
जेजू क्रिस्तान दिल्लो एकच उपादेश हांवें तुमकां सांगलो तो जावन आसा मोगाचो उपादेश. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचें हजरपण आमच्या काळजांत येता आनी जेजू क्रिस्ताचें हजरपण आयिल्ल्या वरवीं आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या सगळ्या जिवितांत थंयसर मोग रास करता. आनी मोग आसल्यार मात्र पुरो म्हूण जेजू क्रिस्तान हांगासर आमकां सांगलां. ताच्या परगट जिणयेन सांगलें केवल एकच उतर ताणें, तुमी मोग केल्यार पुरो. मोगांत सर्व आटापून आसा. जुआंवच्या पयल्या पत्रांत सांगता जुआंव सांज जुआंव देव म्हळ्यार मोग. त्या देखून आमच्या काळजांत मोग आसा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या काळजांत देव आसा, आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्त आसा. तर पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आयल्यार कितें करूंक शकता? 2 संगती करता प्रत्येक तरान. पवित्र आत्मा पयल्यान पयलें तो आमकां वाट दाखयता. ही गायड्स अस. होली स्पिरीट गायड्स अस. ह्या संवसारांत जियेत आसतना कसलेच कश्टांचे संदर्भ आयल्यार, कसलेच पिडा शिडा आयल्यार, कसलोच निर्णय आमी करूंक आसा जाल्यार आमच्या जिणयेंत आमकां कसलोच गोंदळ घुस्पट गोंदळ जालो जाल्यार, आमकां वाट कळना जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? पवित्र आत्मा आमकां सारकी वाट दाखयता. आमी खंयसर वचाचे, कसले मेट काडीचे. प्रत्येक तरान युवा जाणा तुमी आतां तुमचें शिकप जालें, 10वी जालें, PUC जालें, डिग्री जालें, कसलें मेट मुखार काडी जाय म्हणलें तुमच्या मतीक जाणवाय जाय जाल्यार थंयसर पवित्र आत्मा गरजेचो. जर तर पवित्र आत्मा ना तुमच्या काळजांत तर खंडीत जावन देवाच्या वाटेन आमी चलोवंक शकचे ना. त्या देखून पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं कसलेंच आसा जाल्यार, कसलेंच वायट सकत आमच्या वयर आयल्यार थंयसर खरो निर्धार करूंक, वायट सक्तेक पाठ करचो तो निर्धार करूंक पवित्र आत्मा आमकां गायड करता, आमकां तो वाट दाखयता. दुसऱ्यान पवित्र आत्मा कितें करता? पवित्र आत्मा आमकां राखता, सांबाळटा. ही प्रोटेक्ट्स अस. पोरण्या सोल्यांत आमी पळयलां मोइजेन इजिप्तांतल्यान इस्रायल लोकांक आपूण हाडलें भायर. थंयसर ताच्याच सक्तेन ताणें आपूण हाडलें गी. मोइजे कडेन थंय तसली सकत नातिल्ली, ती सकत ताका मेळ्ळी, देवा बापान दिल्ली. आनी देवा बापान मोइजेक पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त केलो. पवित्र आत्म्याची सकत आयल्या वरवीं मात्र तो त्या व्हडल्या फारावेरायाक संवसाराचो अधिपती जावन आसलो, इजिप्ताचो व्हडलें राज आसलें, इजिप्ताचें किंगडम म्हणटात तें व्हडलें जावन आसलें, व्हडलो राय जावन आसलो, ताच्या विरोध उलोवंक ताका सकत मेळ्ळी, कैतान मेळ्ळी. त्या वायट सक्ते विरोध उलोवंक ताका सकत कैतान मेळ्ळी. केवल पवित्र आत्म्या वरवीं ताचें अभिशेक जाल्ल्या वरवीं देवा बापान ताका विंचलें, देवा बापाचें मिसांव करूंक ताका विंचलें. त्या देखून सर वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक, वायट सक्ते तावन त्या इस्रायल लोकांक राखोवंक ताणें ताका कुरपा दिली. आनी तोच पवित्र आत्मो आज आमकांय सर्वांक जेन्ना आमच्या काळजांत तो पवित्र आत्मो येता, त्या वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक, वायट सक्ते तावन राखून व्हरूंक आमकां तो पवित्र आत्मो कुरपा दिता. त्या देखून आज येदोळस तुमी तुमचें समर्पण पवित्र आत्म्याक केलें. आयचो दीस अखेर जाता पर्यंत तुमी तुमचें समर्पण पवित्र आत्म्याक त्या त्रिएका देवाच्या तिसऱ्या जणाक तुमी करूंक आसा. मुखारसून आमी पळयलें जाल्यार वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा सांजवांचो वांजेल 16वे अध्याय 7 ते 13 वाक्य. हें भक्तीपणान आमी आयकुया. थंयसर जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा, पूण सतत हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत तो मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार हांव ताका तुमचे सरशीं धाडटलो. तो येतच पथका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पथका विशांत कित्याक म्हळ्यार ताणी म्हाका सतमनलो ना. निती विशांत कित्याक म्हळ्यार बापाशी हांव वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें नात. आनी निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकारांचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलां. हें सर्व आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां हांव तुमकां त्यो वावोवंक तांकां नात. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आनी आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. आपलें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतल्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर 3 संगती प्रत्येक तरान जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. पवित्र आत्मा आमकां कितें उगडापें करता म्हण पयल्यान पयलें पथका विशांत उगडापें करता. हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां, एका पाप साहेबान म्हणलें, वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन म्हूण. आमी पादाक आदारता म्हणलेंच आमकां गुत्तू ना. कित्याक म्हळ्यार पातकाच्या कोणांत आमी इतलें बुडोवन गेल्या गी, आमी पाताक आदारता म्हणलेंच आमकां गुत्त आसना. सदांच फट मारचें इतलें सलिसायेचें जालां, दुसऱ्या विरोध उलोवचें, वायट उलोवचें इतलें सलिसायेचें जालां.
आनी हेर पातकां करचीं वायट पळोवचें मोबायलाचेर येदोळ सांगलें हें सर्व आमकां इतलें सलिसायेचें जालां की सदांचें जालां की आमी पाताक आदारता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. त्या देखून तोचो पापसाहेब म्हणटा वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सिन. त्या देखून ह्या पातकाच्या कोणांतले आमी भायर येयजय जाल्यार आमकां पवित्रत्व गरजेचो जावन आसा. जर तर पवित्रत्व आमचें थंय ना तर खंडीत जावन आमी ह्याच पातकाच्या कोणांत आमी बुडोवन उरतले. त्या देखून ह्या घडी आमी पवित्रत्म्याक आमी आमकां समर्पण दिया आनी तोच पवित्रत्व आमकां पातकातावन वयर हाडटलो, पातकाचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा दितलो. पवित्रत्व आमचें थंय ना जाल्यार आमी खंडीत जावन येदोळस म्हळ्यार जेजू तावन आमी पयस रावतले. जर तर आमचें थंय जेजू ना तर आमी ह्या संवसारान जिणी जिवन व्यर्थ. कित्याक म्हळ्यार मोगाची आनी बागेवंतपणाची जिणी जियेजय जाल्यार थंयसर पवित्रत्व गरजेचो. आनी की मुखारसून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा म्हणल्यार पळोवया. जुआंवच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत जेजू निकोदेमाक कितें म्हणटा 5 सावन 8वी ओळ थंयसर अशें म्हणटा. जेजून ताका जाप दिली सतत हांव तुका सांगता उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्माले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना. हांगासर जेजू क्रिस्त खरेपणी सांगता, उक्त्यान सांगता उदकान आनी पवित्रत्म्यान जल्माले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांत जल्मता तें रक्तमास, आत्म्यांत जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजा पावनाकात. हांगासर पळयता जेजू क्रिस्त सांगता पवित्रत्म्यान आमी परत जल्माचे. निकोदेमाक तो सांगता हाचो अर्थ कितें. थंयसर निकोदेम विचारता परत आमी आवयच्या गर्भांत वचून परत जल्म घेवन येचे की म्हूण तो विचारता. जेजू तशें न्हय म्हणटा. परत एक पटी पवित्रत्म्यान जल्मचे म्हळ्यार आमी संवसारान जियेत आसतना आमच्या अस्कत मनशा सैमा वरवीं आमी पाताक आदारता, घडये पाताक आदारता, कुमसाराक वता, परत पातकान पडटा. जर तर आमी पातकाचेर जैत वरय जाय जाल्यार परत आमी पवित्रत्म्यान अभिशिक्त जाय. परत एक पटी पवित्रत्म्यान जल्मचे म्हळ्यार पवित्रत्म्यान अभिशिक्त जाल्ल्या शिवाय आमची जिणी पवित्र जावंक शकना. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो तशेंच मोगाच्या युवा जाणांनो थोड्याच दिसांनी एकच हफ्त्यान तुमकां 93 संस्कार मेळचेर आसा. त्या देखून ह्या घडये आमी प्रत्येक जावन मागया आमचें जिवीत आमी समर्पण करून दिवंक पवित्रत्म्याक, त्याच त्रिएका देवाक आमचें आमी समर्पण दिवंक आनी तशेंच प्रत्येक तरान पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी आनी पवित्रत्म्याच्या फळांनी अभिशिक्त जावंक देवा बापालाची कृपा आमी मागया. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या काळजांत आमी पवित्रत्म्याचें हाजरपण भोगचें गरजेचें. सडावत जावन आमी पवित्रत्म्याचें हाजरपण आमी भोगना. पवित्रत्म खंय तावन येता, कसो येता, कशें आमच्या काळजांत येता म्हणल्यार आमकां भोगप येना. तर कशें आमी तें पवित्रत्म्याचें हाजरपण भोगचें. येदोळस आमी वाचलें आनी येदोळस आमी आयकलें पवित्रत्म आमकां तो मजतदार जेजू क्रिस्त धाडटा म्हूण. पूण पवित्रत्म कसो येता आमकां समजना कसो पवित्रत्म येता म्हूण. तर तुमकां एक उदाहरण एका दाखल्यान दिवचें जाल्यार पवित्रत्म एक वाऱ्या भशेन. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार वारें तुमी पळयलां. वारें तुमी येता आसतना एक विंड, इट्स लायक अ विंड. वारें येता आसतना कितें जाता वाऱ्याचो प्रभाव मात्र आमकां कळटा. पूण वारें खंय तावन येता, खंयसर तावन येता म्हणल्यार आमकां कळटा की खंयसर तावन येता म्हणल्यार आमकां कळना. खंयच्या कुशीन तावन येता वारें हांगासर येता की म्हणल्यार आमकां दिसना. पूण ताचो प्रभाव मात्र आमच्या काळजांत कळटा, आमकां अनुभव तसो जाता. जेन्ना आमी भायर पळयता, जेन्ना रूख हालचे पळयता, वारें वादळ येता आसतना आमकां कळटा की आतां वारें येवन आसा म्हूण. जर तर रूख हालना तर आमकां कळना. जेन्ना रूख हालचो पळयता थंयसर त्या वाऱ्याचो प्रभाव पळयता तेन्ना थंयसर वारें आसा म्हणलें कळटा. तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत पवित्रत्म्याचें हाजरपण आसा जाल्यार तें आमकां दिसना जावंक पुरो. पूण आमच्या काळजांत आमची जिणी जेन्ना आमी बागेवंतपणान जियेता, पातकाक नाका म्हणटा, आमची सदांची पातकां आमी कितें करता ती नाका म्हूण ताका पाठ दाखोवन आमी घुंवोवन पवित्रत्म्याच्या वाटेन जेन्ना चलता तेन्ना आमकां पळयल्लो लोक म्हणटा हाचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या जिविता परी आसा म्हूण. जेजू क्रिस्ताच्या वाटांनी तो चलोन आसा, पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तो चलोन आसा म्हूण आमकां कळटा. आमचें जिवीत चड आनी चड मोगाचें जाता. आमच्या काळजांत, आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत शांतीपण येता, शांत जाता आमचें जिवीत. कोणेंय कितेंय आमच्या विरोध उलयल्यार आमी ताच्या विरोध उलोवचें ना. कोणेंय आमच्या विरोध पाताक आदारल्यार आमी तांकां बोगसूंक पयल्या मेटान तयार आसता. बोगसूंक आमकां कश्टांचें जायना. कोणेंय आमच्या विरोध उलयल्यार, वायट उलयल्यार, आमकां अन्याय केल्यार, अनित केल्यार आमी तांकां बोगसूंक आमकां कृपा मेळटा.
असले शेगूण आमच्या काळजांत येता आसतना, आमच्या काळजांत समाधान येता आसतना, आमच्या काळीज शांत जाता आसतना आमकां कळटा की आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याचें हाजरपण आसा म्हूण. तें वाऱ्या बरेंच भायर आमकां दिसना, आमच्या कर्तुवां वरवीं, आमच्या नडत्या वरवीं तें आमकां दिसून येता की आमच्या थंय पवित्र आत्मो आसा म्हूण. तशेंच वारें आयिल्लें वारें खंयसर वेता म्हूण आमकां कळना. तशेंच पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमच्या भितर भरलें आसा जाल्यार आमचें जिवीत आमी मुखारसून वेताना, आमचे ते निर्धार घेता आसतना आमी कसले निर्धार घेता म्हूण लोकांक कळना. लोक चिंता हो कोलो निर्धार घेता म्हूण. लोकांनी सांगचें दुसरेंच, कोणेंय वायट केल्यार ताका वायट कर, ताका पाटी उलय, ताच्या विशयान कंप्लेंट दी, ताच्या विरोध उलय, ताच्या विशयांत विरोध बरय, ताच्या विशयांत वायट संगती प्रसार कर म्हूण सांगतात, ताका बोगसी नाका म्हणटात. पूण आमी घेतले ते निर्धार मुखार ताका बोगसून, ताका देवाच्या कृपेचेर सांडून आमी मुखार सरून वता आसतना थंयसर आमच्या भितर थंयसर पवित्र आत्मो आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याची मागणी आमच्या थंय जाता, पोरवां प्रत्येक तरान तुमचे थंय पवित्र आत्म्याची मागणी जाता आसतना आपोस्तलांच्या पदवेन बिस्सायब तुमकां ती पवित्र आत्म्याची मागणी करता आसतना केवळ त्या दिसा व्हरतें आजब जाता म्हूण न्ही. ह्या दिसात हांव, आयच्या दिसात हांव, ह्या घडयेंत हांव जेन्ना तुमी तुमचें समर्पण जेजू क्रिस्ताक करतात, त्या पवित्र आत्म्याक करतात, त्या घडयेंत हांव तुमचें जिवीत बदलता. तुमी तो निर्धार करूंक आसा. ह्या घडयेंत हांव पोरवांत हांव आयताराक राखून रावचें न्ही. आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तुमकां जाता आसतना, पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद विगार बाबे थोड्या घडयेंनी तुमकां दिता आसतना तुमी तुमकां समर्पण दिवंक त्या अभिशेक तुमचेर जावंक आसा. आनी त्या घडये तुमकां एक जबाबदारी मेळटा. ती जबाबदारी तुमी भरपूर सांबाळूंक आसा. तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या समाजेन, तुमच्या फिरगजेन ती जबाबदारी तुमकां तुमी सांबाळूंक आसा. हें हांवें सांगचें न्ही. आमी बायबलांत पळयल्यार, पोरण्या सोल्यांत आनी नव्या सोल्यांत पळयल्यार जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटात, जायते दाखले आमकां मेळटात. थोडे दाखले तुमकां तुमच्या समोर दवरता. येदळस एक दाखलो तुमच्या समोर दवरलो. पयल्यान जावन आसा मैजेक आमी पळयलें. मैजेक एक वर्ती जबाबदारी दिली. देवा बापान ताका विंचलें. थंयसर उज्याच्या आकट्यांत, त्या बोल्यांत, थंयसर मैजेक तो विंचता आसतना थंयसर उज्यान तो ताका अभिशेक करता, पवित्र आत्म्यान अभिशेक करता आनी एक जबाबदारी दिता. कसली ती जबाबदारी? इस्रायल परजेक इजिप्तांत तुमी भायर हाडी जाय म्हूण तो तांकां सांगता आनी ती जबाबदारी पुर्त्या रितीन तो पाळटा. ती जबाबदारी मैजे पाळटा आनी तांकां इस्रायल गांवाक व्हरून तो पायता आनी इस्रायलाक तो एक करता, एकवटायता. दुसऱ्यान आमकां पळोवंक मेळटा, इस्रायलाक पांय दवरल्या उपरांत थंयसर ती जबाबदारी हातीन घेता जोशुआ प्रवादी. जोशुआ कितें करता? थंयसर इस्रायल एक राष्ट्रा बरी तो बांदून हाडटा. इस्रायलाक एकवटायता. ते 12 कुळयो कितें आसले तांकां एक करता. देवा बापाक तो लागीं हाडटा. इस्रायलाच्या लोकांक देवाची परजा तो करता. ती जबाबदारी तो बऱ्या रितीन तो थंयसर ती सांबाळटा. तिसऱ्यान साऊल आसलो. साऊल राय थंयसर कितें करता? ताका मागलेले वरवीं ताचे थंय नवें काळीज येता आनी तो थंयसर इस्रायल परजेक मुखारसून व्हरता. आनी मुखारसून पळयल्यार व्हरतो तो राय, दावीद राय, देव ताका विंचता. थंयसर तो किर्तनांत कितें म्हणटा? तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काड व्हरिनाका देवा म्हूण तो मागता. डू नॉट टेक अवे युअर होली स्पिरीट फ्रॉम मी म्हणटा. कित्याक इतलो व्हरतो राय तो जाल्यार देवा बाबा मुखार तो मागता. कित्याक म्हळ्यार ताणें पाताक आदारलें. तें पाताक आदारलेलें तुमकां गोत्ता. थंयसर कसलें पाताक आदारलें? सबार पातकां आदारता. 3 तरांचीं पातकां तो आदारता. ते जाल्यार कितें करता? ते जाल्यार तो पातकांची दूख धरता. ताका ताणें पाताक आदारला म्हणलें कळटा ताका. प्रद्वा तो आदारता. प्रद्वा आदारल्या वरवीं ताका कळटा देवाचो पवित्र आत्मो आतां म्हजे तावन पयस वेचेर आसा. त्या देखून तो कितें करता? त्याच घडये तो दिम्यांनी पडटा आनी मागता आनी किर्तनांनी मागून तो सांगता, देवा म्हजे लागशिल्लो पवित्र आत्मो तूं काड व्हरिनाका. म्हजे लागशीं आसलें इतलें कितें आसा, म्हजे लागीं आसलें तें रायभर जाल्यार काड व्हर, ग्रेस्त काय जाल्यार काड व्हर म्हूण तो सांगता. पूण म्हजे लागीं आसलो तो पवित्र आत्मो काड व्हरनाका. कित्याक म्हळ्यार आज हांव जाल्यार तुज्या परजेक मुखारसून व्हरूंक सांगता जाल्यार म्हाका केवळ पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र पवित्र आत्मो म्हाका मार्गदर्शन दिता म्हणटा. तशेंच नव्या सोल्ल्याक येया. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जेजूचेर पवित्र आत्मो आयलो. जर तर जेजू थंयसर अरण्याक गेलो, 40 दीस ताणें मागणी केलें, उपास केलो जाल्यार कोणें ताका आपोवन व्हेलें? थंयसर बायबल म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो गेलो. थंयसर ताका ताळणी आयली. थंयसर ताळण्याचेर जैत व्हरूंक पवित्र आत्म्या वरवीं जालें. तशेंच सबार असर्या ताणें केली. करूंक कशें तो पावलो? मनीस जाल्लो जेजू थंयसर पवित्र स्नान घेता आसतना कितें जाता? पवित्र आत्मो येता. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान तो भरता. पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र तो थंयसर असलीं असर्यां करूंक शकता.
तो मनीस जालो जेजू देव तशेंच मनीस जावन आसलो तो जेजू पवित्र आत्मो जेजू थंय येता आनी तो असर्यां करता. अकरेचें कितें जाता जेजू पुनर्जीवन जावन गेल्ल्या उपरांत शीस आसले शीस ही आमच्या बरेंच भियेले ते जेजूक जेन्ना कुर्सार मारले आमकां हेंच मरण मेळटा म्हणून भियेले आनी कुडां भितर बागलां थांबून ते बसले. थंयसर कितें जाता 50-30 भितर आसले ते थंयसर ते मागणें करनासले. मोरी माई आसली 12 जण आसले थंयसर मागणें करनासतना कितें जाता पवित्र आत्मो येता. पवित्र आत्मो आयिल्लेंच कितें जाता ते दारां भितर भियान बसनात तांकां एक थंयसर जबाबदारी दिता. ती वर्ती जबाबदारी ती जर तर ती जबाबदारी तांणी पाळूंक नातली जर आज आमी हांगासर आसते ना. जर तर ते दारांत आपूण भितरच बसले जाल्यार भायर वचून जेजूची सुवार्ता परगट करूंक नातले जाल्यार आज क्रिस्तांव समर्थ कातोलीक समर्थ पवित्र सभा हांगासर आसती ना. थंयसर ती जबाबदारी कितें दिल्ली तांणी ती पाळ्ळी केवल पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका वरवीं मात्र. त्या देखून मोगाच्या भुरग्यानो प्रत्येक तरान आज आमी मागया आमकांय त्याच पवित्र आत्म्यान अभिषेक करचे पासून आमी आमकांच समर्पण दिवया. आतां आमी उबे रावया जेजू क्रिस्ताक आमचें जिवीत समर्पण दिवया. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी मागया आनी आमची जिणी आमचें कुटाम आमची फिरगज आमी आमकांच जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पण दिवया. आतां उबे रावया. आमी आज विशेश तरान हांगासर आजच्या ह्या भुरग्यां पासून मागोवंक आसा. सुमार 91 भुरग्यांक बरोवपाक क्रीज मेळोवंक आसा. पळय भरती तांकां मागोवंक आसा. तशेंच जायतीं त्या सामां आसात आमचे जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक गल्फान काम मेळोवंक जाग्यार जीव देळेवचे रावंक घर जागो विकोवन वचोंक कुटुंबां आसती जगणें रावंक समाधान येवंक बऱ्यो सोयरीको मेळोवंक जाग्यार वाट मेळोवंक घोव बायलां मदें समाधान एक मन येवंक जाग्याक मारोग मेळच्या खातीर गूण जावं कोवीड पिडेस्तां भलायकी मेळोवंक. फ्रांसांत एक स्त्री आमच्या मागण्या मस्त बरी जाल्या कोवीड नेगेटीव रिपोर्ट आयला पूण आतां संपूर्ण गूण जावं मागता आनी हॉस्पिटलांत आसा. युकेंत एकल्याक कॅन्सर पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक आनी एकल्याक कामाची पद्दती मेळोवंक. तशेंच एकल्याची मोठाय उणी जावच्या पासत आल्सर पिडा गूण जावचे पासत हाडांची दूख आनी उजो गूण जावं कोलेस्ट्रॉल पिडा गूण जावं उदकाळे समाज जावचे म्हळ्यार एका भुरग्याक सुमार दीस तावन पोटांतलें मोशन वचना कितलें वखाद केल्यार कठीण कावजीन आसात कुटाम सगळें तेजे सुद्दां मागया. एकल्या आनी कितें समस्या गूण जावचे पासत काजा जोड्यां भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत डायबिटीस आनी पांयाची गांठी हितून गूण जावं प्रेशर पिडा गूण जावं हार्टाचें प्रॉब्लेम गूण जावं एका चलयेन काजारे जोड्याची इश्टागत सोडूंक दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावचे पासत कुटुंबां शांती समाधान मेळोवंक कोवीड पिडे फावो ते वॅक्सिन वखद सोदून काडूंक कॅन्सर पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक एका 2 म्हयने कॅन्सरांतून संपूर्ण सुटका मेळोवंक गांठीच्या पेंकटाच्या फाटीच्या कण्याक घुमटे दुखीतां सुटका मेळोवंक आज पर्यंत आसच्या आमची फ्रिगेजीची सबाराम आस्पत्रेंत तांकां बरी भलायकी मेळोवंक आनी सर्व आस्पत्र्यांनी विशेश जावं ICU वार्डांनी वेंटिलेटराच्या पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक कामनांतल्या कामाची पद्दती मेळोवंक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक रयतां बरो हवामान मेळोवंक सूख समजूनी परिहार जावं भुरग्यांतल्या भुरग्यांक देणें मेळोवंक इगर्ज शिक्षण संस्थे पुर्ते मापान उक्ते जावं योजीत केल्ली येवजणा सार्थक जावं आमकां दान दिल्या कोमगेल सर्वांचे बेसांव पडोवं रातीक बरी न्हीद पडचे खातीर वायट चालितांची परिवर्तन जावं वायट संवयो सोडूंक आमी ही आनी तुमची आदली सगळीं त्या सभां आमी समर्पिया. तशेंच हाचे उपरांत मरणाची रिती आसा सगळीं आमच्या ह्या दिसान सबार जाणां आमची मरण पावल्ल्या तांकांय ससना विशय मेळोवंक की आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक घडीभर तुमच्या हात दोन्ही काळजाचेर दवरा आनी जेजूचेर एक नदर घाला. तुमच्या जिवितांत आयलेले कश्ट अनवार कितें आसात कुटुंबाचे समस्या आसात तुमकां एज्युकेशना कितें प्रॉब्लेम आसात सगळे ह्या वेळार ह्या जगबाब तुमचे खातीर सगळें ब्रेक कर ते बायंड कर मागते आसा आनी ह्या वेळार सर रितीची सुटका तुमकां देवा मारिफात जेजू मारिफात आमकां मेळची ते आमकां ह्या वेळार बसयतात आनी सर्व तुमच्या बरेपणा खातीर ह्या वेळार ह्या जगबाब तुमचे खातीर मागतात. हालेलुया. 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 सोमिया जेजू हांगासरच्या ह्या क्रिस मग घेवच्या भुरग्यां बसोन तांच्या आवय बापाय बसोन ह्या सेन्स ह्या शुक्रार सांजेच्या भक्तीक ह्या आराधना केल्ल्या सर आमच्या भक्तीक बसोन मागता सोमिया. तशेंच हे कोण हांगासर आमचे मागणे पळोवणी मागतात तांचे सुमेश तांचे आशिर्वाद मागता ती पदवी नांवाच्या बळान आमच्या बळान बाकी कुस्ताच्या बळान ती वर्सां दिल्या सुकुटपे बळान विशेष आराधनाच्या बळान आमचे हजार आसच्या
सक्रमेंतले जेजू तुझ्या विशेष तरान तुझ्या सत्य फळांना मागता सोम्या आज आमच्या मोरया मायेच्या सुनामच्या मोजाच्या फळांना मागता सोम्या ती पवित्र नावाच्या फळांना सक्रमेंत फळांना मागता असताना किती वाईट खंयच्या वाईट असो खंयच्या पिढेचो प्रभाव खंयच्या वाईट वटण्या खुनसांचे ते आसल्यार सगळो ते आमरक त्या फळांना बांदून हुमटुगान परवांतले उजाड नाश करता सगळे वाईट बसपो नाश जावं किती पाटी जावं सुरका जावं सोम्या सुरका जावं संपदान सुरका जावं सर वाईट येता सर चिड येता सर ते बांध पासता सुरका जावं सर वाईट वटणे येता सुरका जावं सोम्या सोम्या हांचे जोयचे तुझ्या नांवाचो सुरका बसा येता आज तुवें बसायला पवित्र ते सकत हांचे ते वाळून गुण घे सकत वाळून बळ दी सकत वाळून नव्या सत्य नव्या जिवान तांकां पड सोम्या हालेलुया 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 Give them wisdom, knowledge, understanding, and good mind to study Lord Jesus. हालेलुया 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सगळं आमी दिंबेर पडया तुमच्या वैयक्तीक कितें गरज आसल्यार ह्या वेळार मागा पर्सनल इंटेंशन वैयक्तीक गरज खंयच्याय रितीचे कश्ट खंयच्याय रितीचे शिकप शिकोवन तुका प्रॉब्लेम आसा जाल्यार मागा आनी देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या फुडाराचेर ह्या जगबाप ह्या वेळार मागणी करतलो आनी सर्व आशिर्वादां आमी ह्या वेळार तुमचे खातीर मागताले येदे बडा सक्रमेंता म्हूण गीत गावन जेचे आशिर्वाद आमी काण घेवया Yidavoda Sakramenta Sastanama Kuruya Purviyatya Rupa Bodla Novyoriti Adarya Sarvorvecha Askat Vishwa Savatache Valdivya Zashe Bapa Tashe Ulasani Sotizam Purnimaima Sasna Sasna Ekastalya Harsita Tukadora Chaspiri Samasami Navarta Amen. सगळे गडी बोर दोन्ही हात वैरू बऱ्या जेजूचे स्तुती आमी करया हालेलुया 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 जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू जीसस प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांत उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडिनचो प्रसादान आमचे ते आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना
एक घट्ट ताळयो पिटयान जेजून केल्या सर आशिर्वादां खातीर. प्रेज द लॉर्ड.